नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. गोयच्या मायनिंग कन्सेशन लिजाच्या वादाचेर याचिका ताकतिकेन निकालाक घेवची केंद्राचो सुप्रीम कोर्टाक अर्ज. मायनिंग बंदीक खंय लोक सरकाराचे तिजोरीकूय फटको अर्ज केन्नाय येवंक शकता खंडपीठा मुखार. केंद्रीय आयुष मंत्र्याचे ट्रकवाले फुर्योज वेळग्या केल्ले भाऊचे वक्तव्य शेकपाची चिन्ह. गोयच्या बीजेपी खासदारांक खंय बुरे दिन. दुसरे वटेन केपेकारांनी साश्टीकारांचे ट्रक सोडचे म्हूण इशू विजया मेरेन. मायनिंगवाले बीजेपीकूच कित्याक धरतात. गोवा फाउंडेशन क्लॉडाक वचून विचारात. श्रीपाद भाऊचो प्रश्न मायनिंग प्रश्न खंय तडीक लायल्यार बीजेपीनूच तोवूय बी वेंचणुके उपरांत. नेत्रावळीतले इको टुरिझम प्रकल्पा आड याचिका राजकीय हेतान लोकसभा वेंचणूक दोळ्या मुखार दवरूनच मुख्यमंत्री पर्रीकराचो पूत अभिजाताची हायकोर्टान हायड अवेचेर जाप. मांद्र्या सोपटेच उमेदवार खरे तेच उलयलो. श्रीपादान केले स्पष्ट, पार्सेकार चुकना, पार्टी चुकूंक ना. बदलो मार्ग काडूंक जाय, फळां भोगपाची तयारी. श्रीपाद भाऊची पार्सेकाराक जाप. धावेच्या सिटींग अरेंजमेंटाचेर सर्क्युलेट जातात फेक मेसेजी. भुरगीं पालकांनी आबूज जावचे न्ही. एडीआयचो उलो बदल आसल्यार सांगतले अधिकृत वेबसायट वा अधिकाऱ्यांवरवीं. गोयच्या मायनिंग कन्सेशन लिजाच्या वादाचेर याचिकेचो बेगीन निकाल लागचो म्हूण केंद्राचे यत्न चल्ल्यात. याचिका ताकतिकेन सुनावणेक घेवची म्हूण केंद्रान सुप्रीम कोर्टान अर्ज घाला. मायनिंग बंदीन खंय मायनिंगांतले लोक सरकाराच्या तिजेरीकूय फटको. सुत्रां सांगता ते प्रमाण कन्सेशन लीज वादाचो निकाल लागमेरेन लिजाचो स्टेटस स्पश्ट जायना. गोयच्या मायनिंग फुडें व्हरपाक अडचणी. आयची मायनिंग लिजा पोर्तुगीज तेंपार कन्सेशनां आशिल्ली. केंद्राचो अर्ज केन्नाय खंडपीठा मुखार येवंक शकता. कांय खण कंपन्यांनी आणि NGO गोवा फाउंडेशनान घाल्ली याचिका अजून व्हडल्या खंडपीठा मुखार सुनावणेक येवपाची आसा. तारीख अजून निश्चित जाल्ली ना. आता केंद्र सरकारान मायन्स खात्याचे अवर सचिवा वतीन सुप्रीम कोर्टात अर्ज घाला. गोयच्या मायनिंग कन्सेशन लिजांच्या वादाचेर याचिकेचो बेगीन निकाल लागचो म्हूण केंद्राचे यत्न चल्ल्यात. ह्या अर्जा प्रमाण केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात भूमिका मांडटा ती अशी: आयची मायनिंग लिजा पोर्तुगीज तेंपार कन्सेशनां आशिल्ली. जो मेरेन लीज अधिकारांचो विशय सुटना तो मेरेन टायटलाचे कोपुसा उरतले. ताका लागून सुप्रीम कोर्टान दिल्ले निर्देश लागू करप कठीण. मायनिंग बंदीन मायनिंगांतले लोक आनी सरकारी तिजोरीकूय फटको बसतलो. याचिका सुनावणेक घेवंक कळाव जाता तितलो तेंप गोंयचे मायनिंगाचो फुडार अनिश्चित. हो प्रकार राज्य सरकार आनी लोकांचे नदरेन बऱ्याचो न्ही. निमाणे मंत्रालयान मेन मायनिंग केस आनी बाकीच्यो केसी बेगीन सुनावणेक घेवची म्हूण सुप्रीम कोर्टा मुखार मागणी केल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. उत्तर गोयचो खासदार आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान वेळग्या केल्ले वक्तव्य मायनिंगांतल्या लोकांक कोत्र केला. 20 वर्सां खासदार आशिल्ल्या भाऊक बीजेपीच्याच प्रधानमंत्री मोदीचो सादो अपॉइंटमेंट घेवंक जमना काय म्हूण ट्रकवाल्यांचो प्रश्न. गोयच्या बीजेपी खासदारांचे हे लोकसभेसावन बुरे दिन म्हूण ट्रकवाल्यांचो प्रचार. दुसरे वटेन केपेकारांनी साश्टीकारांचे ट्रक सोडचे म्हूण इशू विजया मेरेन. श्री माननीय आयुष मंत्री श्रीपाद येसो नायक हे वेळग्या काटार हांगासर आयुष्य 50 खाटीचे हॉस्पिटल उद्घाटन करपाक येयल्ले. त्या समारंभाक आमचो एक ट्रक मालक श्याम कावंटरकर ताका प्रश्न करपाक गेलो. तेन्ना जे भाऊन उत्तर दिलें तें निंदनीय आसा. भाऊची कारकीर्द इतली बरी आसली की आता भाऊ मत दिवचें कित्याक हे आमचेर प्रश्न पडलेलो आसा. कित्याक भाऊ त्या मनशाक विचारता तुका आपूण रीण आसा काय म्हणून. 20 वर्सां कारकीर्द आनी 5 वर्सां कारकीर्द नरेंद्र मोदीजी भाऊ वळखना आनी अपॉइंटमेंट ही खेदाची गोश्ट आसा. सगळ्या ट्रक ओनराक सगळ्या नॉर्थ गोंय जनतेक ही भाऊच्या तिकेटीचेर आनी तेचेर विचार करचो. मजगती कावऱ्या खाणीचेर साश्टीच्या लोकांची बंद केल्ली ट्रक येरादारी केपेकारांनी सुरू करूंक दिवची म्हूण मडगांव साश्टी ट्रक संघटना मागता. आमदार आलेक्साक घेवन ते TCP मंत्र्या कडेन गेल्ले. थंय विजयाचे वतीन नगराध्यक्ष बबितान तांचो इशू आयकून घेतलो. आनी आमची गाडयो मडगांवच्यो कावऱ्या आमकां भायर मारले म्हणून आमी आजी बोवाळ करपाक येयले. पण बाय बबितान आमकां हँडल केले. आपण विजया बोले घेवन डिसिजन घेत म्हणून ज्यो आमगे गाडी घेयनाय जाल्यार ट्रान्सपोर्टो बंद करचो.
जे सेटल जातली ट्रान्सपोर्ट चालू करचो किती गाडी आहे अबाउट 65 आणि तो कलेक्टर कितें सांगता तुमी 2 दीस राव आयज कोत्ता हाली कोत्ता वेट कोत्ता हाली. आणि विजय बाबाक सगळे 4 जाणांक सांगला ते भाशेन तेणें सावथाक लोकांक ट्रक चालू करपा जाय. मागीर कितें केलें जाल्यार मागीर तें म्हटलें आमी हें केलें मग तू पयशे करतले हय आमी तेंगे आमकां तेंगे वाडो दिता हाडायच पडटा गाडी आनी एक फावटी हाडपा केलो आमी तेगे गाडी बट तेणी सेटलमेंट केल्लो हे फावटी डेप्युटी कलेक्टर म्हाका उलयलो आपण सेटलमेंट करता आपण दित म्हणून. सो आय एम टेलिंग हिम टू कन्सिडर इट देर नो इशू बट टील सच टायम ही डजंट सॉल्व इट डोंट लीव इट एट दॅट वी आर क्वाईट. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी विवेक प्रभू. मायनिंगाचो इशू सध्या मायनिंग बेल्टांतल्या प्रचारान श्रीपाद भाऊक इरार करता. मायनिंगवाले फक्त बीजेपीकूच दोश कित्याक दिता काय म्हणून खासदार श्रीपाद भाऊचो प्रश्न. गोवा फाउंडेशन आनी क्लॉडान मायनिंग बंद उडयले. फ्रंट ताका कित्याक घेराव घालिना काय म्हणून भाऊ प्रुडंटा कडेन उलयलो. मायनिंग प्रश्न खंय वेंचणुके उपरांतूच सुटपाचो आनी बीजेपी सरकारूच तो तडीक लायतलो. दिवचले 70 मायनिंग बेल्टात प्रचाराक भोंवतना भाऊक सध्या मायनिंगाचो इशू इरार करता. मायनिंग डिपेंडंट आनी बीजेपीचे खासदार उपयोगाचे ना म्हणिल्ल्यान 1-2 कडेन भाऊन जमावाचेर आवाजूय चोडोवन जालो. परिकार सरकारान मायनिंग चालू केल्ले मात गोवा फाउंडेशनान कोर्टात वचून बंद उडयले. मायनिंगवाले मात बीजेपीकूच दोशी धरतात. क्लॉडाक वचून घेराव कित्याक घालिना काय म्हूण भाऊचो प्रश्न. बीजेपीच्या गव्हर्मेंटान परत मायनिंग सुरू केलें परत कोर्टाक कोण गेलो सुप्रीम कोर्टाक वचून ऑर्डर कोणी हाडली क्लाउड ऑर्गनायझेशन गोवा फाउंडेशन हे सगळे खबर आसतना सुद्दां ह्या बीजेपीक कित्याक बोट दाखयतात तुमी. आनी इतलें आसतना ज्यांनी कोणी केला ताका एके शब्दान ताज्या घराचेर एक्कय मनशान मोर्चे व्हरूना जाय अवश्य. कारण ज्यांनी हे सगळे गोंयची वाटले इल्लीगल जर आशिल्लें ताचेर सरकार एक्शन घेतलें अशें म्हणूनच मनोहर पर्रीकारांनी तो हे इल्लीगल जें आहा तें लिगल करपाक थोडे तेंप मायनिंग स्टॉप केलें सस्पेंड केल्लें कॅन्सल करून नाशिल्लें किंवा बंद करून नाशिल्लें. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयान तें संपूर्ण बंद जालें. सुप्रीम कोर्टान कोण गेलो आनी हें इतलें आसतना तुमी तांकां एका शब्दान मोर्चे सोडून दी तांकां एका शब्दान तांणी चूक केलें कोण म्हणना. फक्त खासदाराचे आनी भारतीय जनता पक्षाचे तुमी घसरता तेचो अर्थ आमकां समजना. आनी कार्यक्रमां अशी धुडगूस घालप आनी खंय तरी घेराव घालपाचें नाटक करप हें बंद करात सगळें. कारण हें जें करून येता तांचे कडेन करूं आशिल्लें आमचे कडेन न्ही. श्रीपाद भाऊ हरशी थंड शांत मात हालीं भाऊचो नित्याचो कूल डिस्टर्ब जाला कसो दिसता. भाऊ लोकांचेर आवाज चडयतना दिसता. जमाव खंय मर्यादे भायर नाका ते उलोवंक लागलो काय वेळ प्रसंगाक आवाज चडटाच. कसल्याय गोश्टीक मर्यादा आसता आनी ज्या पद्दतीन तर तो हुकूमत गाजोवपाक लागलो जणू काय आमकां तांचे सर्वंट ह्या दृश्टिकोनातून आमकां ऑर्डरी करपाक लागलो. आमी तें इतलेंच विचारलां की तूं जें उलयतना मर्यादेन उलय मर्यादा सोडून उलोवं नाका. जेन्ना ताणें मर्यादा सोडली तेन्ना हांव मातसो आवाज चडयलो की जेन्ना खंयच्या हाजेर हें करूं जाय तेन्ना कांय गोश्टी त्यो करच्यो पडटा. हांवें म्हणलें की जणू काय आमी तुमचे ऋणकारी अशा शब्दान तूं ज्या पद्दतीन उलयता तें मातशें मर्यादेन उलय. इतल्या खातीर तापपाचो प्रश्न न्हय तो. तुमचे खातीर कितें केलां हें सगळें खबर आहा. हो विशय खासदारांचो विशय न्ही पूण तिनूय खासदार आमी सगळे ताचे खातीर झटल्यात. सगळे ताचे तुमकां एपॉयंटमेंट मेळून दिल्या. जे जाग्यार तुमकां मदत जाय आशिल्ली त्या जाग्यार आमी मदत केल्या. आनी अशें आसतना जेणे कोणें केला ताका एकाय शब्दान हें उलयनात. पूण हें ताणें मर्यादा सोडली म्हूण ताका मोठ्या आवाजान सांगचें पडलें. हांव तापूना मोठ्या आवाजान तांकां सांगचें पडलें मायंड युवर लँग्वेज. मायनिंगाचो प्रश्न तडीक लायल्यार बीजेपीनूच आतां इलेक्शना उपरांत आनीक कोणाक खंय तें जमपाचें ना. सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय समोर आसतना जो निर्णय घेता तो वेवस्थीत घेवंक जाय ही भुमिका. कोड आशिल्ल्यान त्यो गजाली फुडें आतां फुडें इलेक्शन जावन वयतल्यो आनी निश्चितपणे हांव ठामपणे सांगूंक शकता हो मायनिंगाचो प्रश्न सुट्टलो जाल्यार जेणी हो प्रश्न निर्माण केला ते केन्नाच सोडूंक शकची ना. भाजपांत केंद्रांत भाजपाचेच NDAचेच सरकार येतले आनी भारतीय जनता पार्टीचे सरकारच हो प्रश्न सोडयतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. सांग्यार नेत्रावळीचे आपले इको टुरिझम प्रकल्पा आड हायकोर्टान पाविल्ली जनहित याचिका राजकी हेतान घाल्या. लोकसभेची वेंचणूक दोळ्यामुखार दवरून घाल्या अशी जाप मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचो पूत अभिजतान एफिडेविटाचेर दिल्या. गोंय सरकार IPB आनी बाकीचे प्रतिवाद्यांक हाचेर कोर्टान 3 सप्तकां भितर जाप दिवंक लायल्या. मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो पूत अभिजाताचो सांग्यावेलो नेत्रावळीचो इको टुरिझम हायडवे प्रकल्प सध्या वादांत सांपडला. प्रकरण हायकोर्टात पावला. इको टुरिझमाच्या नांवान झाडां आनी रानाची कत्तल म्हूण याचिकेत दावो. अभिजातान मंगळारा ताची बाजू मांडली. हो प्रकल्प कायदो मोडून जाता म्हूण आरोप चल्ला तो खंय फक्त राजकी. अभिजातान एफिडेविटाचेर जाप दिल्या ती अशी. याचिका राजकी हेतून प्रेरीत.
लोकसभा वेंचणुकेत राजकीय मायलेजीक याचिका कोर्टात येवचे पयलीं याचिकादाराचे काँग्रेस फुडाऱ्यांबरोबर मिडिया ब्रिफींग. प्रकल्पाक परवानगी दिवपी नेत्रावळी पंचायतीन थाराव पास केल्लो तेन्ना याचिकादारूय पंचायतीत आशिल्लो. याचिकादार कितलेशेच क्रिमिनल केशींनी घुस्पाला. क्रिमिनल केशी फाटीं घेतल्यार याचिका फुडें व्हरना म्हूण याचिकादार अभिजीत देसायाचे शिनाल. प्रकल्पाक जाय ते लायसन्स मान्यताय IPB, TCB आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्यात. इको टुरिझम प्रकल्पांत 20 हट्स विलां खातीर लायसन्स मेळ्ळा. 20तले 10 हट्स विलाज तयार. ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटूय मेळ्ळ्या. जमीन सरकारी रान न्ही आनी खाजगी रानूय न्ही. प्रकल्पाची जमीन नेत्रावळी अभयारण्यात येना. अभिजाताचे एफिडेविट रिकॉर्डार घेवन हायकोर्टान याचिकादारांक ताचेर जाप दिवंक लायल्या. गोंय सरकार IPB सयत बाकीच्या प्रतिवाद्यांक जापेक प्रास दिवन केस 3 सप्तकां उपरांत दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. मांद्र्या सोपटेचेच नाव जाहीर केले ही चूक न्ही. हांव खरें तेंच उलयलां. उत्तर गोंयचो खासदार आयुष मंत्री श्रीपादाची जाप. लक्ष्मीकांत पार्सेकारान खंय वस्तुस्थिती समजून घेवची. पार्सेकार चुकना आनी पार्टी चुकूंक ना. एकामेकाक समजून उपाय काडूंक जाय म्हूण श्रीपादाची सुचोवणी. हे चुकीची फळां भोगची पडटली म्हूण पार्सेकार उलयल्लो. श्रीपाद भाऊ म्हणटा फळां भोगपाची तयारी दवरल्या. बीजेपीच्या मांद्रेच्या मोटरसायकल रॅली वेळार उत्तर गोंयचो खासदार मंत्री श्रीपाद नायक दयानंद सोपटे मांद्रे पोटवेंचणुकेक बीजेपीचो उमेदवार म्हूण जाहीर करून मेकळो जाल्लो. ताचेर मूळ बीजेपीचो दावेदार पार्सेकार चाळवलो. श्रीपादान चूक केल्या. ताची फळां ताका भोगची पडटली म्हूण पार्सेकार आयतारा मांद्र्या सभेत उलयल्लो. एका अर्थान श्रीपाद नायका फाटल्यान रावपा खातीर रॅली आसली. सभागो विसारलो आनी तेचे टुणटुणे वाजोवन गेलो. एका वाटेन श्रीपादान केले हे अक्षम्य चूक. म्हणजे ताणें सगळ्यो अपेक्षा भंग केल्यो. गजाल ताणें मोठी चूक केल्ली आसा आनी त्यामुळे ताणें ताची फळां भोगपाक म्हाका दिसता ताका रावचें पडटलें. राजिनामे दिवन आयिल्ल्यांचेर बीजेपी अन्याय करची ना म्हूण श्रीपाद भाऊ सांगता. श्रीपाद नायकाक उत्तर गोंयचो मांद्रे मतदारसंघ लागता आनी पार्सेकाराची ही शिटकावणी. प्रुडंटान सोमतोच श्रीपादाक गाठलो. भाऊचो पार्सेकाराक समजिकायेचो सल्लो. पार्टीन एकदा सगळ्यो गोष्टी ठरोवन पार्टीन ऑलरेडी ह्या हांकां घेतला. म्हाका दिसना पार्टी तांचे म्हणजे हांवें खरें तें म्हटलां की पार्टी आमी समजून घेवंक जाय. ती चूक केल्या काय बरोबर केला हो वेगळो विशय आसा. त्यामुळे पार्टीन जे काही गोष्टी ठरयल्यात ते ओपन आसा आनी त्यामुळे आमी जर कोणाकय ताका एश्युरन्स दिवन जर पार्टीक घेतलो जाल्यार ताका ते एश्युरन्स आमी पूर्ण करूं जाय ह्या आदाराचेर म्हटलां. आनी हें म्हजें वैयक्तीक मत आसा. तुम्ही बी उलयतले पार्सेकारा कडेन? पार्सेकार आमी सदांच ताच्या संपर्कांत आसतात. हांवूय मेळटलो तांकां मदीं. तुमकां तर उत्तर गोंय लोकसभेक पार्सेकारू लागता तेजे मतदारू वस्तू ती आमी समजून घेवंक जाय न्ही. आमकां रिक्वेस्ट इतलोच पार्सेकार म्हजो एकदम फास्ट म्हणजे जे कोण आसा तातूंतलो सगळ्यांत रिलेशन म्हणजे पार्सेकारा बरोबर आसा. पण आमी वस्तुस्थिती जाणीव दवरून हे सगळी आमी सदांच म्हणटात न्ही पयलीं देश नंतर पार्टी आनी नंतर हांव. हें ताकाय खबर आहा म्हाकाय खबर आसा. त्यामुळे हांगा खंय तरी आमी पार्टीची हित लक्षांत घेवन त्या पद्दतीन पावलां उडोवंक जाय अशें म्हाका दिसता. पार्सेकारान वस्तुस्थिती लक्षांत घेवन उलोवचें. सगळ्यांनी हांव पर्टिक्युलरली पार्सेकाराक म्हणना. आनी ताणें जें कितें केलां तो जें कितें करता ती हांव चूक म्हणना. कारण तो जेन्ना वैयक्तीक हाजेर येता तेन्ना ताजेंय बरोबर आसा आनी पार्टीचेंय बरोबर आसा. हातूंत फक्त सामंजस्यान तोडगो काडूंक जाय. पण पार्टीच्या बाबतीचें बरोबर कारण पार्टीक ती ही स्थिती हांगसरली सांबाळपाक लागून पार्टीक ते करणे भाग आशिल्लें. ओके. तेणी काल भाशण करता आसतना अशें म्हटलें की भाऊन केल्या ती चूक आनी तेजी फळां ताका भोगची पडटली. हय तें बरें. तेजी तयारी आमी दवरलेली आसा. सोल्युशन काडपाक कितें उपाय जातले पार्टी? पार्टी लिडरशीप काडटली तातूंत दुबाव काय ना. पार्टी लिडरशीप ताजेर निश्चितपणे विचार करतली. तांकां मेळटल्या पार्टीच्या अध्यक्षांनी तांकां सांगलां. आमच्या सारक्या ताज्या मित्रांनी ताका सांगलां. आनी हें सुद्दां एक मॅसेज ताका तेणी समजून घेवपाची मॅसेज. ही कितें वायट धरपाची मॅसेज न्ही. आमी पार्टीचे ओबिडियंट सर्वंट डिसिप्लिन सोल्जर. जी पार्टी ऑर्डर करता त्या पद्दतीन आमी वागपाक जाय हें तोवूय जाणा आनी आमीय जाणा. त्या पद्दतीन ताका एक अपील आसा. जें कितें पार्टी ठरयता तें ताणें मानचें असो हांव तांकां अपील करतां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार. धावेच्या सिटींग अरेंजमेंटाचेर फेक मेसेजीस सर्क्युलेट जाता. व्हॉट्सॲप वा मोबायला वेल्या असल्या मेसेजींक लागून भुरगीं पालकांनी काचाबूल जावचें न्ही म्हूण मुरगांवच्या ADIचो उलो.
सिटींग अरेंजमेंटाचेर फेक मेसेजी येतात. भुरग्यांच्या फुडारा कडेन खेळनाकात म्हूण एडीआयचो उलो. धावेची परीक्षा वा बसपाचे वेवस्थेन कितेंय बदल जालो जाल्यार ताची नोटीस आयल्यार खंय फक्त अधिकृत वेबसायट वा संबंधित अधिकारी कळयतले. 2 एप्रिला सावन धावेची परीक्षा सुरू. आता 10th स्टँडर्डाची एग्जाम, 10वीची जी एग्जाम आसा एप्रिलान चालू जावपाची आसा आनी सिटींग अरेंजमेंट जो आसा गोवा बोर्डान डिक्लेअर केल्लो आसा. पूण एक खंय फेक मेसेजीस वेगळे वेगळे वेबसायटाचेर वॉट्सॅप ग्रुपाचेर धाडपाक चालू केल्ले आहा लोकांनी आनी ही खंय मेसेज्यो कन्फ्युजन करता. That I have also received similar message on my mobile, but my request is whoever has started these fake messages must stop it straight away, because why circulating such fake messages, you are playing with the lives of the young innocent students of Vasco. Would you have liked your child to face a similar situation? The big answer is no. So therefore please don't play with the life of the students. Please allow the students to concentrate, do well so that they succeed in the exam. पालक आणि भुरग्यांनी खंय फक्त अधिकृत वेबसायट वा अधिकाऱ्यांनी दिल्ले माहिती प्रमाण वचचें. बाकीचे मेसेजींचेर दुर्लक्ष करचें. Please do not go by these fake messages. Rely upon the message which is there available on the Goa board website or on the official newspaper cutouts, because these are the true things. We have also confirmed with the ADI that the message which is being circulated is fake. Whatever fake messages have been circulated should not be looked over, because you have to only check onto the Goa board website for the confirmed sitting arrangement. आता आमी जेन्ना ADIक मेळ्ळे तेन्ना तिणें एक क्लियर कट सांगलां की जे भुरगे आसा जावं जे कोण पेरंट्स आहा 10वीचे जे कोण एग्जामीक बसपाचे आहा तेंच्यांनी फक्त गोवा बोर्डाची वेबसायटीचेर रिलाय करपाचो फॉर एनी सिटींग अरेंजमेंट्स, ऑर दे कॅन कॉन्टॅक्ट द चीफ कंडक्टर ऑफ 10th स्टँडर्ड एग्जाम्स वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.